भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्लीत वचून मंगळारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली। या भेटीत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा केल्या अशी माहिती विश्वजीत राणेन दिल्या। पूण ह्या भेटीचें नेमकें कारण कितें असो प्रश्न आतां सगळ्यांक तसोच गोंयकारांक पडला। तिका जर वायट अनुभव आयिल्लो आनी तो शेअर केल्लो जाल्यार समजूं येतालें, पूण गोंयांत येवन कारण नासतना गोंया बद्दल वायट उलोवप हें सामकें चुकीचें। काल इन्फ्लुएन्सरान माफी मागली, पूण तिची माफी आमकां नाका। सरकार असली प्रकरणां कशेंच खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या। तशेंच आमी त्या इंस्टाग्राम अकाउंटाची सायबर गुन्यांव पुलिसां कडेन कागाळ केल्या अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। ह्या इंस्टाग्रामा वयल्यान ह्या इन्फ्लुएन्सरांत खुबशे गोंया बद्दल नाका आशिल्ले उलयल्ले आनी तिणें निमणे माफी मागली, पूण ही माफी आमकां नाका अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा। दिवचल पुलिसांनी गुन्यांव फाट्याच्या आदारान भांगराचें मंगळसूत्र झोमून व्हरपाच्या प्रकरणांतलो नेसाय कुडतरीचो धाडशी आनी खापो गुन्यांवकार दुबावीत फैजल शहाजन सय्यद हाका अटक केली। दुबाविताक अटक केल्ल्यान उत्तर गोंयांतले मंगळसूत्रां सरपळी झोमून व्हरपाचे 5 ते 6 प्रकार वांटोवपाक पुलिसांक येस आयला अशी माहिती पुलीस अधीक्षक निधीन वालचनान दिली। दुबाविता सयत ह्या प्रकरणांत आनीक 3 ते 4 वांगडी आसात, तांचो सोद सुरू आसा। कदंबाच्यो बशी प्रवाशांक खातीर कांशाव जावन रावल्यात। 15 वर्सां पयलींच्यो गाडयो स्क्रॅप करपाची अपेक्षा सरकार लोकां कडल्यान दवरता, पूण 15 वर्सां परस मायज चलपी कदंबाच्या बशींचेर सरकारान कांयच पावलां उबारूंक ना। ते भायर पोरूं 150 कदंबा बशी हाडपाचें आश्वासन मंत्र्यान पुराय करूंक ना असो आरोप गोवा फोर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान केला। टॅक्सी मिटरा वयल्यान विरोधक तशेंच सत्ताधारी आमदारांनी येरादारी मंत्र्याक जाप विचारली। टॅक्सी मिटरां खातीर वर्सुकी मेंटेनन्स हो घोटाळो आसून मंत्र्यान हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी गोवा फोर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय आनी भाजपाचो आमदार मायकल लोबोन केल्या। ह्या टॅक्सी मिटरा वयल्यान विरोधक तशेंच सत्ताधारी आमदारांनी येरादारी मंत्र्याक ही जाप विचारली। टॅक्सी मिटरां खातीर वर्सुकी मेंटेनन्स हो घोटाळो आसून मंत्र्यान हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी गोवा फोर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय तशेंच भाजपाचो आमदार मायकल लोबोन विधानसभेत केली।
18 वर्सां पिरायेच्या सकयल भुरगीं आशिल्ल्या विधवा बायलेक गृह आधारा सयत विधवा पेन्शन येवजणेचो लाव दितले अशें आश्वासन समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान दिला. तशेंच ह्या येवजणेचो लाव घेवपी लाभार्थ्यांक आर्थीक येणावळ 24,000 वयल्यान 1.5 लाख रुपया करपाची प्रक्रिया वित्त खात्यान सुरू केला अशी माहिती तांणी दिल्या. गोंयांत सध्या 1,39,000 विधवा बायलां ह्या येवजणेचो लाव घेतात. तातूंत आनीक 5,000 लाभार्थ्यांचे अर्ज पेंडींग आसात अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या. वीज खात्यात कर्मचाऱ्यांचो मोठो उणाव आसा. फाटल्या 2 वर्सां सावन वीज खात्यात नोकर भरती जावंक ना. सुमार 1200 कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची गरज आसा. चवथी पयली कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं ही नोकर भरती करतले अशी जाप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या. आदलो वीज मंत्री दिगंबर कामतीच्या प्रश्नाचेर सुदीन ढवळीकार जाप दितालो. ह्या जापेत सुदीन ढवळीकारान अशें म्हटलां की वीज खात्यात कर्मचाऱ्यांचो मोठो उणाव आसा. ते वीज खात्यात नोकर भरती चवथी पयली करतले अशें सुदीन ढवळीकाराचें म्हणणें आसा. सुमार 1200 कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची गरज आसा आनी चवथी पयली हे कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं ही नोकर भरती करतले अशी जाप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या. गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाच्या प्लॉट वांटपांत व्हडलो घोळ जाला. महामंडळान उंचेल्या पदाचेर काम करपी अधिकाऱ्यांनी आयडीसीचे प्लॉट आपल्या सोयऱ्यांच्या नांवार करून गैरप्रकार केला. देखून आयडीसीच्या जमिनीचेर जाल्ल्या अतिक्रमणाचेर चवकशी करपाची गरज आसा. जेन्ना कोण उद्देग घालपाक येता तेन्ना तांकां सरकाराच्या दारार व्हाण्यो झरोवच्यो पडटात. पूण हांगासर आयडीसीचे प्लॉट लुटपाचें काम चल्लां असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान केलो. हाचेर आरोप पत्र देखून सादर जालां आनी सरकार म्हणटा विशय सेटल जाला. $1,20,000 1.2 किलो गांजा सयत वास्को पुलिसांनी 28 वर्साच्या अक्षय कुमार शेटयेक अटक केला. वास्को पुलिसांनी नार्कोटिक्स रेडीची कारवाय करून ह्या दुबाविताक अटक केली. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी ह्या दुबाविताचो सोद वावर चालू केल्लो तेन्ना वर्णापूर हांगासर हो दुबावीत सापडलो. ह्या घडणुकेची फुडली कारवाय चालू आसा अशी म्हायती वास्को पुलिसांनी दिल्या. शंभरा परस चड अस्वस्थ कामगारांनी मंगळारा दिवचल पालिकेचेर धडक केली आनी तांच्यांनी मागणी केली. मागणी अशी आशिल्ली, वेदांता कंपनीक मायनिंग सुरू करपाक एनओसी दिवचे पयलीं आमची फॅमिली तशेंच गांवच्या फुडाराचो पयलीं विचार करचो अशी मागणी रिट्रॅच केल्ल्या सेजाच्या कामगारांनी दिवचले पालिके कडेन केल्या. 100 परस चड अस्वस्थ कामगारांनी मंगळारा दिवचल पालिकेचेर धडक दिली आनी अशी मागणी केली.
भोमा हायवे रुंदीकरणाक लागून चडांत चड फक्त 3 घरां आनी एक हॉटेल वतले असो दावो थळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडेन केला. जांची घरां वतली तांकां नुकसान भरपाय दिवपाचें पयलींच थारलां. आंदोलनाचें राजकारण करचें न्हय म्हणून गोविंदाचो आर्ग्युमेंट आसा. तशेंच भोम वासियांनी भिवपाची गरज ना अशें ताचें म्हणणें आसा. PWD खात्या वतीन भोमा हांगासर लोकांचेर विश्वास करूं ना. लोकांचेर विश्वास दाखयत आमी तांकां पयलींच सांगिल्लें आसा कितली देवाण घेवाण जातली, कितली घरां वयतली अशें तांकां विश्वासांत घेवन कळयल्लें आसा अशें गोविंद गावडेचें म्हणणें आसा. आपूण हाचेर राजकारण करिना आनी आपूण सदांच भोमा वासियांच्या वांगडा रावतलो अशें मंत्री गोविंद गावडेचें म्हणणें आसा. तेन्ना बेश्टेच ह्या भोमा येवपी चौपदरी रस्त्याक लागून राजकारण करचें न्हय अशें गोविंद गावडे म्हणटा. बुधवारा सभाघरांत सोऱ्याचेर घोस्त काडलो. अबकारी महसूल घट, मोपा येवपी सोऱ्याच्यो गाडयो, भायले लोक रात मेरेन उक्ते दवरपी सोऱ्याची दुकानां, विंगड प्रकाराचो तशेंच डुप्लिकेट सोरो हाचेर विधानसभेत विरोधकांनी सरकाराक जाप विचारली. कोणेय अबकारी परवानो बिगर गोंयकारांक हस्तांतरीत केला वा भायल्या लोकांक किरकोळ सोऱ्याची दुकानां चलोवपाक दिल्यात काय ना तें पळोवपाक जाय. ह्या विशीं सर्वेक्षण करपाक सरकार तयार आसा अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलां. पिंक फोर्स हो बायलांचो पोलीस पंगड तांच्या भितर दादले कितें करतात काय विशिश्ट केसी हाताळपा खातीर ही पिंक फोर्स नेमल्या. तांकां दादले ड्रायव्हर दिवन ह्या पिंक फोर्साचो हेत पुराय जावचो ना. आतां बायलां गाडयो लेगीत चलयतात देखून पिंक फोर्साचे ड्रायव्हर सुद्दां बायलां पोलीस आसची अशी मागणी जीत आरोलकरान केली. मुखेलमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून पुलीस खात्यात हातांत भितन लक्ष दिवपाक सांगतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यान सांगलां. पिंक फोर्सांत बायलां आसपाक जाय, थंय दादले ड्रायव्हर दिवन कितें फायदो. आतां बायलां सुद्दां गाडयो चलयतात देखून पिंक फोर्साचे ड्रायव्हर सुद्दां बायलां आसपाक जाय अशी मागणी जीत आरोलकरान केला. हातूंत लक्ष घालून पुलीस खात्यात हातूंत भितून लक्ष दिवपाक सांगतले अशें आश्वासन आतां मुखेलमंत्र्यान दिलेलें आसा. किरलपाल दाबाळ पंचायतीची सरपंच रुक्मिणी गांवकर हांच्या आड 6 पंचांनी दाखल केल्लो अविश्वास थाराव 5 विरुद्ध 4 मतांनी संमत जालो. पंचायतीच्या कामकाजा विशीं हेर पंचाक विश्वासांत घेयनासतना कामां जाताली देखून 26 जुलयाक 6 पंचांनी तिच्या आड अविश्वास थाराव दाखल केल्लो तो आतां संमत जाला. अविश्वास थाराव 5 विरुद्ध 4 मतांनी संमत जालेलो आसा. कामकाजा विशीं म्हणजे पंचायतीच्या हेर पंचाक विश्वासांत घेयनासतना कामां जाताली देखून 26 जुलयाक 6 पंचांनी तिच्या आड अविश्वास थाराव दाखल केल्लो. दोन 2022 सालांत एका वर्सा भितून रस्त्यार जावपी अपघातात 270 जाणांक मरण आयलां. 2022 सालांत अपघात जाल्ले रस्त्याचेर हांचो आंकडो जो आसा तो 270 आसा जांकां मरण येयल्लें आसा आनी 4 लाखां परस चड गुन्यांव नोंद केलेले आसा. तशेंच 4000 परस चड लायसन्सां लेगीत रद्द केल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. राज्यांत जावपी अपघात फुडाराक जावचे न्हय हाचेर सरकार कसली जतनाय घेता अशें दिगंबर कामतीन विचारिल्ल्या ह्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान जाप दिली. त्या भायर रस्त्यार पडिल्ले फोंड आनी कायद्याचो कमी जावपी भंय हाचे वयल्यान सभासदांनी मुखेलमंत्र्याक जाप विचारली. हो विशय योग्य रितीन सुटावो करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें.
दाबोळे विमानतळ बंद जातलो म्हणून जावपी वादाक गोंयकारांनी भिवपाची गरज ना. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर विधानसभा अधिवेशन सोंपल्या उपरांत केंद्रीय नागरी उड्डाण आनी संरक्षण मंत्र्यांची भेट घेतलो. गरज पडली जाल्यार प्रधानमंत्र्याची लेगीत भेट घेतलो अशें उतर येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें. ताका लागून ही जी वावडी पातळिल्ली आसा की दाबोळेचो विमानतळ जो बंद जातलो अशी वावडी पातळ्ळा हाका गोंयकारांनी भिवपाची गरज ना अशें माविन गुदिन्होचें म्हणणें आसा. येरादारी मंत्री हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर विधानसभा अधिवेशन सोंपल्या उपरांत केंद्रीय नागरी उड्डाण आनी संरक्षण मंत्र्याची लेगीत भेट घेतलो आनी गरज पडली जाल्यार प्रधानमंत्रीची लेगीत भेट घेतलो अशें उतर येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिलां. 'पेडण्या वाठारांतल्या भुरग्यांक बऱ्यो मुळाव्यो साधन सुविधा मेळच्यो म्हणून सरकारा कडल्यान मजत घेवन पेडणेच्या सगळ्या मुळाव्या शाळांचें सोबितीकरण करतलो अशें आमदार प्रवीण आर्लेकरान सांगलें. मंगळारा भटपावणी पोरसाकडेन वाठारांतल्या प्राथमीक शाळेच्या सोबितीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. वट्ट 8 लाख रुपया खर्च करून ह्या शाळेचें सोबितीकरण जातलें. $1,20,000 1.2 किलो गांजा सयत वास्को पुलिसांनी 28 वर्साच्या अक्षय कुमार शेटयेक अटक केली. वास्को पुलिसांनी नार्कोटिक्स रेडीची कारवाय करून ह्या दुबाविताक अटक केली. सुत्रा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी ह्या दुबाविताचो सोद वावर चालू केल्लो तेन्ना वरुणापुरी हांगासर हो दुबावीत सापडलो. ह्या घडणुकेची फुडली कारवाय करीत आतां हेची टोळी सुद्दां सापडलेली आसा अशी माहिती वास्को पुलिसांनी दिल्या. दिवचल साखळे रस्त्या वयल्या कारापूर तिस्क वाठारांत कारीन धपको मारिल्ल्यान एक गाय जखमी जाली. बुधवारा सकाळी हो अपघात जालो. अपघात करपी गाडयेन मात फुज्ज्यो काडल्यो. गाडी थंयच्यान गेली ती रावंक ना. त्या गायीक थंयच सांडलें आनी गाडी फुडें गेली. अपघाता उपरांत गाय रस्त्याचेर तडफडटाली. हें पळोवन रस्त्यान यो वच करपी प्रवाशांनी गोशाळेक कळीत केलें. अपघात सुवातेचेर बंपराचे कुडके पडिल्ले देखून गायीक कारीन धपको मारिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. मजगती दिवचल साखळे रस्त्याचेर हेगड्या गोरवांची समस्या वाडल्या. रात दीस ह्या रस्त्याचेर वचत थंय गोरवांचो वावर आसता. रस्त्यांचेर थपकल मारपी ही गोरवां अपघातांक कारणीभूत थारता. ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी आतां वाहन चालक करपाक लागल्यात. कोंकणी उलय, कोंकणी बरय आनी कोंकणींतल्यान सरकार चलय असो उलो विजय सरदेसायान मुखेलमंत्र्याक मारून सरकारी राजपत्रां केन्ना कोंकणी भाशेंतल्यान भायर सरतली काय असो प्रश्न केलो. सरकारा कडेन सध्या कोंकणी ट्रान्सलेटर नात. डिजिटल ट्रान्सलेट करूंक गेल्यार शब्दांचो घोळ जाता. देखून हो विशय आडखून पडला. राज्य भाशा खात्या वरवीं ट्रान्सलेटरांची भरती चालू आसा अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. पूण हें सुरू केन्ना जातलें हाची नेमकी तारीख दिवपाची मागणी विजयान केली. पूण सरकार कोंकणी खातीर खुबशे उपक्रम आनी कार्यावळी हातांत घेता अशें मुखेलमंत्र्यान सांगून हो विशय थंयच्या थंय काबार केलो.
नावेली मिलिटरी कॅम्पात देशातलो पयलो अग्निवीर पंगड 6 म्हयन्याचे प्रशिक्षण घेवन सैन्यात दाखल जातलो। तशेंच 30 ते 30 जाणांचो एक स्क्वॉड करून अग्निवीरांक बरी वागणूक आणि आदर करपाचे प्रशिक्षण दितात। जाल्यार वेगवेगळे खेळ लेगीत ह्या अग्निवीरांक खातीर आशिल्ले। सुमार 1400 ते 2200 अग्निवीरांक ह्या कॅम्पात बऱ्यो सुविधा आणि बरें प्रशिक्षण मेळ्ळां अशें अग्निवीरांनी स्पश्ट केलें। विधानसभेत दिव्यांगांक खातीर वचपाक व्हीलचेअर तशेंच रॅम्पा सारखी मुळावी सुविधा उपलब्ध जाल्ल्यान विधानसभा आयकुपाक आयिल्ल्या खासा क्षमतेच्या लोकांची मुखेलमंत्र्यान विचारपूस केली। विधानसभा आयकुपाक आयिल्ल्या खासा क्षमतेच्या लोकांक मातशे त्रास जाता हाचेर गोमंतक टीव्हीन उजवाड घातिल्लो। वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयिल्ल्या खासा क्षमतेच्या लोकांनी आपापलो परिचय मुखेलमंत्र्याक दिलो। तशेंच मुखेलमंत्र्यान ते खंयच्यान आयलात ते कितें काम करतात हें सुद्दां विचारून तेंची विचारपूस केली। फाटीं ह्या दिव्यांग तशेंच खासा क्षमतेच्या लोकांक विधानसभा आयकुपाक आनी थंय येवपाक मातशे त्रास जाताले तेन्ना गोमंतक टीव्हीन ही बातमी उजवाडाक हाडिल्ली। तेची दखल घेत आतां विधानसभेत खासा क्षमतेच्या तशेंच दिव्यांगांक खातीर रॅम्प तशेंच व्हीलचेअर उपलब्ध केल्ल्यान तांच्यांनी समाधान व्यक्त केलें आनी उपकार आटयले। तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत तांची विचारपूस केली। राज्या भायल्यान येवपी भाजी दिसान दीस म्हारग जायत आसा। टोमॅटोचें मोल आयकतकीच ग्राहकांक घाम सुट्टा। मजगती बुधवारा दिवचच्या सप्तकी बाजारात भाजयांची शॉर्टेज आशिल्ली। दुसऱ्या वटेन 160 रुपया किलो अशे टोमॅटोचे दर आशिल्ले। तेका लागून गिरायक जे आसा ते सामके नाखूश जाल्ले आसात। दिसान दीस राज्या भायल्यान येवपी भाजी म्हारग जाल्ल्या कारणात लोकांक आतां हाचो फटको बसला। तशेंच टोमॅटोचे जे दर आसा ते 160 रुपया किलो आसा जे परवडना अशे लोक म्हणटात। मंगळारा राती जगभरातल्या लोकांनी सुपर मून उमेदीन पळयलो। सुपर मून डे दिसा म्हणजेच काल चंद्र सगळ्यात मोठो दिसतालो। हरशीपेक्षा काल चंद्र 12,000 किलोमीटर पृथ्वीच्या लागीं आयिल्लो म्हणून तो 14% मोठो दिसतालो। मंगळारा मध्यान राती उपरांत हे दृश्य लोकांक पळोवपाक मेळ्ळें। काल ऑगस्ट म्हयन्यांत सगळ्यात व्हडलो सुपर मून डे आशिल्लो तेन्ना लोकांनी हो सगळ्यात व्हडलो चंद्र आपल्या दोळ्यांनी पळयलो। चंद्र सगळ्यात मोठो दिसलो। हरशीपेक्षा काल चंद्र 12,000 किलोमीटर पृथ्वीच्या लागीं आशिल्लो तेका लागून हो चंद्र काल सगळ्यात व्हडलो दिसतालो। तेका लागून सुपर मून डे आशिल्लो काल। आयज सुद्दां तो कांय प्रमाणात व्हडलोच दिसपाचो आसा। तेका लागून आयज तुमी पळोवपाक शकता। गोंयचो मानकुराद आंबो तशेंच बेबिंकांक आतां GI टॅग मेळ्ळा। त्याच बरोबर 7 शिरो भेंडो आक्षेच्या वांयग्याकूय GI टॅग मेळ्ळा। चेन्नईतल्या जिओग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रीन हे नामांकन जाहीर केलेले आसा।